नमस्कार आणि येवकार तुमकां। हांव आतां सकाळ फुडें सायकलिंगाक आयिल्ले म्हाजे फ्रेंड्स आनी आमी पणजी टू कुर्डी आणि स्पेशली अशेंच आयिल्ले ते कुर्डी एक ना एक ती वर्साक एक ना एक फावटी हांगा विजीट करतातच आमी। सो सकाळ फुडें आयले आनी अशें पळयलां जर हांगा देवा कडेन वचपाचो रस्तो आसा वो कपेला कडेन वचपाचो रस्तो आसा तो उदका पोंदा आसा सद्या तरी उदक आसा। सो हांगा जायते लोक आमचे पणजेकार जावं मडगांवकार विजीट करताले पूण हांगा आतां फुडें वचपाक मेळना आणि ताकाच लागून मे बी सरकारान जो महोत्सव हांगा करपाचो आसलो ह्या वर्साच्यान सुरवात जावपाची आसली त्या महोत्सवाची ती खंय तरी कॅन्सल केली। सो कोण जर येता जाल्यार विजीट करपाक हांगा येता जाल्यार इतके नोट करचे हांगा फुडें वचपाक मेळना। जर देवाक लागून येतात जाल्यार तुमी चिंतून फुडें येयात। तुमी जाणा त्या देवळान ह्या फावटी उत्सव करपाचे असले गव्हर्नमेंटाचे कितें खबर आसा तुमकां? पाव उदक भरला न्हू अजून जावना दिसता म्हाका ते। हांव हांगा 2-3 फावटीन येयल्लो आसा। This place is always very beautiful. It is very peaceful also. You can see on that side there are few people who have also come. बरें आसता हांगा येवपाक आणि उदक ह्या वर्सा चड आसा। 2 फावटीन येवपाक मेळटा हांगा बिकॉज एक फावटीन पावस पडलो म्हणटा सगळें उदक भरता। पण आता उदक वर्साक मातशें लास्ट इयर चड पावस पडला न्हू म्हणून ह्या वर्साक अजून उदक आसा। इट इज अ गुड थिंग फॉर अस। तू एव्हरी इयर कुर्डी करतात विजीट करतात सायकलीन मदीं ते येता तू इतले उदक केन्ना तुका दिसलेले आशिल्ले अशें? ना हे सिजना तरी अशें केन्ना मेळूं ना फर्स्ट टाइम इतले उदक न्ही। ओके सो सायकल आतां फुडें वतली अशी दिसता तुमकां? ना म्हाका दिसना हो तो लास्ट पॉइंट। ओके हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर नमस्कार। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.